तुवे हे मोद्याने राती एक बार कहीं रोडता ओळेलेंगी तुवे एक काळ के राती मोर बाल एक तार ना सोता ये आम्ही पोळव्या त्या ताराची शिपटी दर्या ये बेलेया ओसुया त्या बाळाची भेट करूया ग्लोरिया 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 in excelsis Deo ये आम्ही पोळव्या त्या ताराची शिपटी दर्या ये बेलेया ओसुया त्या बाळाची भेट करूया ग्लोरिया 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 in excelsis Deo ऐकायलेंगी तुवे हे प्रशांत राती आमच्या कोरंत्रणी कायता ओळेलेंगी तुवे हे भागीरथी शालोम आमकां मेळता ये आम्ही वसूया त्या राया खाता मेळोया ये मेलेया पावूया काळीक मोलादीक पाठवूया ग्लोरिया 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 in excelsis Deo ये आम्ही वसूया त्या राया खाता मेळोया ये बेलेया पावूया काळीक मोलादीक पाठवूया ग्लोरिया 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 in excelsis Deo Jésus bala moye pasle tuya veda suyo Immanuela dev tujhe tai moni sala suyo Jésus bala moye pasle tuya veda suyo Immanuela dev tujhe tai moni sala Yahweh.
बड़ा मोरिये पासले तू यावेडा सुयो सुयो इमानुएला देव तुझे थई मुनीसाला In excelsis Deo.
the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Shepherds white as jubilee, while your joyous strains prolong, what the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. लाली लाली जो मुत्तु कंदा जो कण्मुच्ची मलगू कंदनी ना हाडुवे मुट्टाडुवे हायागी मलगू कंदनी ना हाडुवे मुट्टाडुवे हायागी मलगू कंदनी ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಜೋ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಜೋ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗು ಕಂದನಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗು ಕಂದನಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗು ಕಂದನಿ. ಆ ಚಂದಿರ ಬೆರಗಾದನು ನಿನ ಕಾಂತಿಯ ಕಂಡಾಗಲಿ ನಗುವಿಂಚು ಚೆಲುವು ಹರಡಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿ ತಣಿದವು ಆ ಚಂದಿರ ಬೆರಗಾದನು ನಿನ್ನ ಕಾಂತಿಯ ಕಂಡಾಗಲಿ ನಗುವಿಂಚು ಚೆಲುವು ಹರಡಲು ಜಗವೆಲ್ಲ
ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವೆ ಮಲಗು ಕಂದನೆ. ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸೆಲೆ ಒಲುಮೆಯ ಸುರಿಸುವ ಸವಿ ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವೆ ಮಲಗು ಕಂದನೆ. ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಜೋ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಜೋ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗು ಕಂದನೆ. ನಾ
मोगाच्या भावा बहिणीनो, जेजूच्या जल्माच्या परबेच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. पयले जावन ह्या जाग्यार वेदीसरशी आयलेंच आमी क्रिस्ताच्या जननाची परगटणी आयकतल्या. लातेन भाशेंत ही परगटणी आसतली. चड करून मध्यान रातीच्या मिसाचे पयले दिवची ही परगटणी रोमी रक्तसाक्षांच्या चरित्रेंत आमकां मेळटा. रचनेतावन आराम करून ही चरित्रां मुखल्या शतमानांनी घडलेल्या प्रमुख गणितांचो उल्लेख करून जेजू क्रिस्त कसो ह्या सगळ्या गणितांचो शिखर, कसो सोडवणेचे चरित्राची संपूर्णाय जावन रोमागराच्या काळार जल्मालो म्हणलें विवरायता. ही परगटणी सर्व काळांनी आमची परंपरा जावन आसली, तरी कारणांतर जावन माजवून गेली. आज आमी परत्यान ह्या पवित्र रितीची तुमकां वळख दिवंक सोदता. परगटणी जाताच प्रधान याजक जेजू बाळकाची इमास अनावरण करून दुंपयतलो. आतां आमी सगळीं उबी रावया. गुरवांच्या गोट्यान जल्माला आज आमचो सोडवंदार मोरीची द्वारी आयलो संवसारी राया सोराय करया नमस्कार नमन बाळोका करया बोडव्याची गाया Calendas Januari, luna seconda, in numeres transacte seculis creationem mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, in hominem formavit ad imagine suam, per multis etiam seculi, ex quo post diluvium altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis, a migratione Abrae patris nostri in fide, Deul Caldeiorum seculo 21, ad egressu populi Israel Egypto, Moises duce, seculo 13, Abunzione David in recem, anno circiter millesimo,
Hebdomada 65 Iuxa Danielis profesiam Olimpiade centesima 94 Ab urbe condita anno 750 quinquagesimo secundo anno imperi Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo toto urbe in pace composito Iesu Christus eternus Deus et enique Patris Filius mundum volens adventus suopissimo consecrare de Spiritu Sancto conceptus novemque post conceptionem de cursis mensibus in Bethlehem Iudae nascitu ex Maria Virgine factus homo nativitas Domini nostri Iesu Christi secundum carnem. Devan am somogelo आपल्या स्पुtar संसारी घडलो शांती समाधान जेजू हाडलो येण्याच्या संसार प्रकाशलो नमन बाळोकार कर्या बडव्याची गाया Gita ullasa naman baluka karya bordyanche gaya naman taruka gavya gita ullasa Gurmanच्या गोट्यान जल्माला आज आमचो सोडवंदार मोरीची द्वारी आयलो संसारी रायांचो राय करया नमस्कार नमन बाळोकार करया बडव्यांची गाया Gita ullasa naman baluka karya bordyanche gaya naman taruka gavya Gita ullasa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen.
आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जायत्या दिसांनी जायत्या रितींनी आमी तयारी करून अत्रेगून रावलेली ती रात आज लागीं पावल्या. ही रात बहु पवित्र, ही रात शांत आनी ह्या राती आमचो सोडवणदार आमकां बापा सोवे एक करच्या पासत ह्या संवसारी जल्मोन आयलो हो मिस्तेर आमी आयच्या राती नियळटा. आमच्या सोडवणेचो व्हड मिस्तेर तो आनी हो मिस्तेर संभ्रमोक आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत एकवटीत जाल्या. तर तो सोडवणेचो मिस्तेर नियाळता आसतना सोम्यान जी सोडवण आमकां फोव केल्या त्या सोडवणेचे भागीदारां आमी जावंक शाक. देव आमकां आदार दिवं दी, कृपा दिवं दी म्हणून प्रत्येक रितीन आज मागया. आनी हे मिसाचें बलिदान फोव ते बरें बेडोवच्या पासत आमी आदारलेलीं पदकां उडासाक हाडून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. पदकाची दूख धरून सांगता मागया. हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून कोणाक उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमगाळ बापा, वर्सान वरस आमचे सोडवण्याचे परबेक आमी यत्रेकतना आमची काळजां तूं संतोषान भरताय. तुजो एकलोच पूत आमचो सोडवणदार आपल्या जल्मांत आमच्या किरकोळपणाचो वांटेली जालो. ताका आमी आतां कुशालकायेन स्वागत करता. तशेंच नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधानान आनी कुशाल मनान ताका मेळोंक वचूंक आमकां फावो कर आनी ताच्या महिमेंत आमकां वांटो दी. त्याच आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवदाच्या पुस्तकांतले वसाप. सियोनान फांत्यापरी प्रामाणिकपण परजळासर आनी जळते दिवटे परी तिचे तारण रकस पंकैसर हांव सियोना पसत ओगो रावचो ना. जेरुसलेमा पसत हांव विशेव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें फारीकपण पळयतली आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतले आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हूण चिनात. बगार तुका म्हजो संतोष म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासरतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोषता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके अंकुर चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक नवरो आपले व्हंकले थंय संतोषता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोषता. देवाचें उतर हें.
ताची तारण दिसपोटे तुम्ही गाजया महिमा ताची जनंगा परगट करा ताची ती विस्मित कार्या सिर पर सांकळया तारक आमकां आसल माला ताची ती विस्मित कार्या सिर पर सांकळया तारक आमकां आसल माला आमकां जल्माला तारू देव जाला मनशा वाळू आमकां जल्माला तारू सगलो संतोषो उल्हासो संसार गरज दर्या सागोर आनी तांतले सर संतोषान हालोन दोलो रुगसडा रानावना तारक आमकां आजल माला संतोषान हालोन दोलो रुगसडा रानावना तारक आमकां आमकां जल्माला तारू देव जाला मनशा वाळू आमकां जल्माला तारू तोच क्रिस्तो मी धर्मदूताच्या कृत्यांतलें वाचप पिसिदियाच्या अंतियोकाक पावतस पावलो जुदेवांच्या सिनेगोगान उबो रावलो आनी लोकांक मावून रावूंक हातान गुर्त करून हे पटी उलोवंक लागलो इस्रायलाच्या भावांनो आनी तुमी देवाक भियेवन चलतेल्यानो आयका इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विसोन काडले आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्ते केले आनी आपल्या व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांत भायर हाडले उपरांत देवान तांकां सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो ताचे विशीं साक्ष दिवन देवान म्हळें येशूचो पूत दावीद म्हज्या मना सारको म्हाका मेळ्ळा सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो आपणे बसयल्या प्रमाणे दाविदाच्या संततेंत हावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो तो सुतो जेजू जुवांक सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुट्टू म्हूण स्नान परगट केलें अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली आपलें मनेरपण आखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात तुमी कोणा विशयन चिंतात तो हांव न्हय तर आयका म्हज्या उपरांत येता एकलो ताच्या पांयाच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय देवाचें उतार हें फाल्यांच्या दिसा संवसाराच्या कोटेपणाचो नासातलो आनी मनशा कुळाचो तारो आमचे राजवटकी चलयतलो Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू माते वोपन मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया क्रिस्तचे जनन हे परी जाले ताचे माथे मोरी एक जुजे लागीं करार जाल्ले पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस तरी मोरयेक अपाकिर्त हाडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचे म्हणून चिंतले पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक तिचे थंय पवित्र गर्भ संभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एका पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक परावद्या मारिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें एक आंकवासली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ जुजे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ल्या प्रमाणे केलें मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता थोड्या वर्सां आदीं एका वळखीच्या मनशा लागीं हांव वळखतालो ताका आनी आमचो गांवय ताका बरो करून वळखतालो पूण हो दादलो मनीस इल्लो असो ताच्या चिंतपांत इल्लो असो उणो ह्या तकलेंत इल्लो असो उणो थोडो असो आनी हेर ताका इल्लेशे मस्करी करताले देखून ताचो जल्मा दीस आयलो आनी जल्माच्या दिसा ताचें नांव काडन आतां एक नांव घडया हांव ताचें नांव काडिना जुवांव म्हणया जॉन हॅपी बर्थडे म्हणटना आमी चड करून जाप दिता उणें पूण बर्थडे दिसा आमी थँक्यू म्हणटा हॅपी बर्थडे म्हळ्यार विश यू द सेम म्हणालो समजल्यात हें आयकल्लें इल्लेशें पाप इल्लो बेरो न्ही समजून घेवया म्हणून ओगे रावले आज हॅपी क्रिसमस म्हणून विश करतना आमी फाटीं खंयची जाप दिवची थँक्यू म्हणचें की विश यू द सेम म्हणचें भुरगीं बरीं सांगतात विश यू द सेम म्हणचें म्हूण कित्याक आमकां शिकयलां आज फेस्ताच्या दिसा आमी हॅपी क्रिसमस म्हणटना थँक्यू म्हणया गी या विश यू द सेम म्हणया विश यू द सेम सगळ्यांक तुकाय तशेंच जावं तुकाय हांव बरें फेस्त म्हूण मागता म्हणटा बरें कित्याक आमकां सगळ्यांक फेस्त पूण हेरां म्हाका बरें फेस्त मागतना आज जर तर हें फेस्त म्हजें थंय पुर्ती जालां संपूर्ण जालां हांवें म्हणूंक जाय थँक्यू
बर्थडेच्या दिसा जल्माच्या दिसा कोण आमकां विश करतात हॅपी बर्थडे म्हणटाना आमी विश यू द सेम म्हणना आमी थँक्यू म्हणटा. पूण आज आमी कित्याक विश यू द सेम म्हणचें थँक्यू कित्याक म्हणूंक नजो. हाका लागून थोडी सवालां तुमच्या मुखार दवरता. म्हाका सदी घुसपॉटाची जाप मेळ्ळी जाल्यार सोदया. आनी जर तर आमकां जाप मेळ्ळी हे नातालां फेस्त कशें ह्या परिसरांत आमी हांगा सांगाता मेळून संभ्रमतना फेस्त म्हणल्याचो अर्थ स्मरण न्हय आमच्या जिनियसो एक गुट म्हणलो आमकां समजतलो आनी त्या वेळार आमी थँक्यू म्हूण येता. फकत एक भायल्या आचरणा सारकें न्हय. हाका लागून पयलें सवाल आयचें फेस्त एक स्मरणगी. स्मरण हो शब्द जर तर कोंकणीचो शब्द दिलो सो तुमकां समजूंक कश्ट जालो जाल्यार इंग्लिशांत हांव सांगता. इज इट ए कॉमोमोरेशन? इज इट अ रिकॉलिंग? इज इट अ कायंड ऑफ मेमरी? आयचें हें फेस्त एक स्मरणगी. कित्याक जर तर आमच्या मदली कोणी तर्क करून म्हणटात स्मरण न्हय या वय कित्याक हर एक कडेन ह्या स्मरणा सारकेच उतरां आमकां पळोवंक मेळटात. क्रिस्त जयंती, क्रिसमस जावं पुरो इंग्लिशांत आमकां ताचो खंयच्यानो म्हणे आमी समजून घेवं येता हांव सांगूंक वचना. क्रिस्त जयंती आमच्या फाल्यांच्या पेपरांनी पळया. आमच्या क्रिस्तांवांनी काल क्रिस्ताचो जल्म संभ्रमलो. म्हळ्यार चारित्रीक एक घडीत 2000 वर्सां आदीं जाल्लें घडीत आमी सक्कड क्रिस्तांवांनी देखून पेपरांनी आमच्या खंयच्याय पेपरांनी जावं पुरो टीव्हीर जावं पुरो टीव्ही खंयच्यानो म्हणे येता हांव नेना पूण पेपरांनी फोटो घालून थंय हांगाचे 10 फिरगोचो विंचून फोटो घालून क्रिस्तांवांनी कालच्या दिसा क्रिस्ताचो जल्म संभ्रमलो म्हूण येतलें. आनी हें फेस्त फकत जर तर संभ्रमलो म्हणून आयलें जाल्यार हें फेस्त आमच्या क्रिस्तांवांचें न्ही सगळ्या लोकांचें. कोणाक आज पळया मार्केटीन पळया कितलोसो शृंगार करून दवरला. सकट लोक थोड्या फावटी आमकां अजाप दिसता. हांव थोड्या फावटी पेपरार पळयत आसतना आमची फिल्म एक्ट्रेसां सयत फिल्म एक्टर्स सयत क्रिसमस सेलिब्रेशन म्हूण तांकां क्रिसमस कितें म्हूण खबर आसा हांव नेना पूण क्रिसमस कित्याक संतोशाचो संभ्रम सगळ्या संवसारांत सकट संभ्रम करतात. आमकां जाल्यार हें स्मरणगी आमी हांगा जमली हांव इतलीं जाणां कित्याक जर तर हाच्या मदलो फरक आमकां समजलो. हें एक स्मरण ह्या आमच्या अस्मितायेचो हो भायलो गुर्त आमच्या अस्मितायेचो गुर्त देखून चिंत्या हांगा पाद्र्या बसात एका पाद्र्या बसो बर्थडे हांव ताका विश करता हॅपी बर्थडे फादर म्हणून. हांव आनी एकल्याक वचून विश करनात कित्याक ताचो जल्माचो दीस न्हय तो. जर तर आमकां सगळ्यांक आमच्या अस्मितायेचो गुर्त म्हूण कळ्ळें आज आमी ह्या फेस्ता उपरांत मिसाच्या संभ्रमा उपरांत हॅपी क्रिसमस टू यू म्हणटना बरें नातालांचें फेस्त म्हणटना आमी विश यू द सेम न्हय थँक्यू उपरांत जाल्यार म्हूण येता विश यू द सेम. थोडे हाका लागून दाखले दिता. पयलें जेजू आज जल्मा लागी या जल्मा था. जेजू आज जल्मा लागी या जल्मा था. इज ही बॉर्न टुडे और इज ही बीइंग बॉर्न नाउ? पळया थोडे गुर्त दिवंक पळया. आमच्या भोंवतणी इतलो श्रृंगार केला. वेळ मेळ्ळो जाल्यार आज ह्या मुखल्या दिसांनी आमच्या ब्रदरांनी बरोसो गर्दनाचो गोठो तयार केला. 7 संवसाराची नांवालां सांगाता घालून ह्या सक्कड नांवालांच्या की वर्थे नांवाल आमकां मेळ्ळां जल्माल्लो जेजू म्हणून. देखून 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड 3 तांणी दाखोवंक पळयल्यांत त्या 7 वंडर्स त्या 7 नांवालांच्या की वर्थे आसा आमकां जेजू जल्माल्लें घडीत. देखून सक्कडांच्या की मोदें आसा जेजून जल्माल्लें घडीत आमचो गर्दनाचो गोठो ब्रदरांनी केल्लो. सक्कडांनी आनी आमच्या घरांनी गर्दनाचो गोठो केला. कोणी येवन तुमच्या शेजारची येवन विचारतात आमकां हें कितें सक्कड कडेन गेल्या तुमी
सक्कट घरांनी पळोवंक मेळटा, ल्हान या व्हड, असो अर्थ केले कितें म्हूण विचारल्यार आमी कितें जाप दिता? गर्दनाचो गोठो असोच जेजू 2000 वर्सां आदी जल्माल्लो, देखून आमी तसो उगडास करच्या खातीर, उगडास काडच्या खातीर हो गर्दनाचो गोठो करता हांव. नेकेत्रां पळया, इतली नेकेत्रां आसात, आमच्या हर एकल्यांच्या घरांनी नेकेत्रां उमकाळटात. तो उगडास काडच्या खातीर आमी हो नेकेत्रां उमकाळयता हांव. आत्मीक तयारी ह्या दिसांनी आमकां सांगा पाद्र्यापांगच पुरो जालें. जायतो लोक कुमसार जावंक आयलो, जायतो लोक वर्ती आत्मीक तयारी. आनी हांव म्हजे लागीं आयिल्ल्यांक हांवें हर एकल्यांक सांगलें, आमच्या पयलींच्या पाप साहेबाची मोलादीक उतरां. जेजू बाळकाक त्या खावणेर दवरच्या पयलें तुमच्या काळजाच्या खावणेर दवरा. ताचो योग्य युक्त जागो तो आमचें काळीज. आमच्या आदल्या पाप साहेबाची मोलादीक अपुरबायची उतरां. देखून आमी आत्मीक तयारी केली, लितुर्जीक तयारी आमी केली. आमी इल्लेशें मतलाबान आसूंक जाय. आमी लितुर्जीक तयारी आमी केली म्हणून फकत नांवान मात्र आमची तयारी उरली. आतां लितुर्जीक तयारी 4 हप्त्यांची आदवेंत काळ आमी ताका म्हणटा. आदवेंत काळ सुरू जाल्लो तो सिजन सुरू जालें. सगळ्यांच्या घरांनी हॅपी क्रिसमस ही तयारी. आखाणिकच्याक क्रिसमस जालें म्हणून तोपयो घालून आमी कांतारां करूंक न्ही. तयारी आसली ह्या राती खातीर. ह्या रातीक आमी ह्या गेले ते 4 हप्त्यांनी तयार करूंक जावं. कशी जाली आमी ना, पूण आज क्रिस्त ह्या सगळ्या तयारे सांगता, जल्मा लागी जल्मा था. तो आमच्या मोदें येदोळस आमी शुभ वार्ता परगट केली. तो जल्मा था, जल्माला न्ही. ते 2000 वर्सां आदलें चारित्रीक गणित. हाच्या विशयांत वांजेलांनी बरयलां आनी जायत्या हेर चारित्र्यकारांनी बरयलां. आमकां ते प्रमुख्य न्ही, कित्याक वांजेलांनी बरयता आसतनाय आमकां जेजू खंयच्या नमुन्यार जल्मलो, थंय कितें घडलें म्हूण वांजेलकारांचो उद्देश नातुल्लो. आमकां तांकां दिवंक एकच उद्देश आसुल्लो, सोडवणेचो गूट कसो आमच्या मदें उगडाप जालो तें दाखोवच्याक. ताका लागून जेजूचे कश्ट मरण तांणी पयलें बरयलें, जेजूची शिकोवण पयलें बरयली. ताच्या उपरांत कुडसूंच्या खातीर जेजूच्या जल्मा विशयान तांणी सडीत बरयलें. देखून आज जेजू आमच्या मदें ह्या क्रिब्बांत, ह्या गर्दनेच्या गोठ्यान, ह्या नेकेत्रांक पळयतना, ह्या आमी कुमसार जाल्लीं ह्या जाता हांव मुखल्या दिसांनी आसूं, ह्या आदवेंत काळाच्या संपवणेक आज संपयलो आमी हो काळ. क्रिस्त आमचे मदें सावकास 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 करून जल्माते आसा. येदोळच शुभ वार्तेन तो जल्माला सगळें रूप ह्या मिसा वेळार तो घेता. आनी एक दाखलो दिता. आसिसीचो सान फ्रांसीस 1220 आनी 3 इसवेंत तो मोर्च्या 3 वर्सां पयलें ताका तो बागेवन गांवाक गेल्लो आनी बेतलेहमांत थंयसर ताणें जेजू जल्माल्लो तो परिसर पळयलो. आनी आतां मोर्च्या पयलें 1-2-3 वर्सां पयलें ताका भोगता हांवें खंयच्या नमुन्यार तरी हो अणभव परत्यान जोडूंक जाय. देखून जुवांव म्हणल्या एका मनशाक तो म्हणटा, ग्रेसच्यो त्या गांवांत त्या माटयांत जर तर तुका जेजूचो जल्म संभ्रमूंक जाय अशें कर. बेतलेहमांत जल्मल्ल्या बाळकाचो उडास हाडचें तसलें हांवें कितेंय करूंक जाय म्हणटा तो. हाच्या ताच्या बाळपणार ताणें सोंसल्ल्या अडचणेक हांवें कुत्त दोळ्यांनी देखूंक जाय. तो कसो खावणेर न्हिदलो, कशें बैलान आनी शिंगरान ताका सांगत दिलो तें म्हाका बगूंक जाय. देखून वोसू तयारी कर म्हणटा ह्या जुवांव म्हणल्यार. 2 नातालांच्या फेस्ताच्या 2 हप्त्यां पयलें आनी वो शीस वचून तयार करता. सान फ्रांसीस आसिसीचो शीस ह्या ताच्याच ओर्दीचो सान बोनावेंचर दाखलो दिवन सांगता हें कित्याक सान फ्रांसिसान केलें. ताका ताचो संतोश आटापूंक जालना. देखून बोनावेंचर म्हणटा कोणेय त्या काळार तुदोळपुऱ्या नातालांचो क्रिब्ब नातुल्लो, गर्दनाचो गोठो नातुल्लो. देखून कोणेय ताच्या विशयांत उलटे चिंतूंक नजो म्हणून फ्रांसीस आसिसी कितें करता, पाप साहेबाकच निट्ट विचारता आनी म्हणटा हांवें एक गोठो तयार करयेत गी. आनी पाप साहेब ताका परवणगी दिता.
कित्याक असले गोठे तयार करूंक परवानगी नासली त्या वेळार आनी गोठो तयार करण व्हडलो एक बोईल एक शिंगरू आनी सकट घेवन नीज आसा तशें बेतलेमाच्या थंय खावणेर तण ह्या भात्यान घालन थंयसर एका भुरग्याक जल्माक हाडटा आसतना कसले कसले उपदेश भोगतात म्हणले ते भोगूंक सान फ्रांसीस आसिसी आशिल्लो आनी फेस्ताच्या दिसा तो कितें करता दियाकोण जावन आसलो देखून दियाकोणाचे वस्तूर न्हेसता आनी शुभ वार्ता वर्त्या उमेदीन परगट करता आनी परगट करता आसतना ताच्या सुमादूर ताळ्यांत गणगणीत ताळ्यान तो परगट करतना लोकांच्या कानांनी वायलीन वाजयल्ल्या बरी कित्याक ही बरी कोबार ती जात आसतना लोक खुशेन भरता पळय आमच्या कोयरान कितले बरी कंतारां केली ही कंतारां कित्याक करतात मिसा वेळार खंयचीय कंतार आसूंक जाय म्हणून न्हय आंज बोडव्यांच्या कोरान जेजून जल्मात आसतना कंतार गायले महिमा देवाक उंच सर्गी म्हणून त्याच अर्थान अजून एक कोयर मिसा वेळार गायता आमकां सांगात दिता ताका लागून समजून घेया आनी एक अर्थ सान फ्रांसीस आसिसी दिता आनी हांगा इतले माईक घालन इतली ती कोयर इस्तात आनी इतल्या दिसांचो अभ्यास करन ताच्या बदलाक एक कॅसेट घालूंक न्हू जोगी कॅसेटीन जाल्यार तांकां आणखी बरें करून वॉल्यूम वयर सकला करन कितेंय बरो आवाज करीत कित्याक जेजू आतां जल्माते आसा एक आवय आपल्या भुरग्याक हातांत घेवन कॅसेट घालना एक आवय आपल्या भुरग्याक हातांत घेवन आपणाची काळजाची उडी त्या भुरग्या थंय भोगता आनी ताका कंतारां खबर नासल्यारय ओडनी गाणां खबर नासल्यारय ओडनी त्या ताळ्यान काळजातावन येवच्या ताळ्यान आपल्या जल्मल्ल्या भुरग्याक गाणां गाता गुणगुणता ती ओड आतांच्या आदल्या बरी आतांच्या आवयांक कंतारां खबर ना जावं पुरो पूण ती आवयच आवय 200 वर्सां आदली जावं पुरो 100 वर्सां आदी जावं पुरो आतां जावं पुरो आतां 21-22 वर्सांचे चेडूय आवय जाता जाल्यार आवयच कित्याक ताच्या काळजांत हांव भोगुल्लें तें भायर उसारता कित्याक भुरगो जल्माला ह्या भुरग्यां जल्माला म्हणून न्हय जल्माता आतां बोगणां ती हाका लागून ह्या मिस्तेरा विशांत जेजूच्या जल्माच्या मिस्तेरा विशांत सान फ्रांसीस आशेता कितें इन्कार्नेशन आमी म्हणटा देव मनीस जालो हाच्या विशयान जायत्या चरित्रकारांनी देवशास्त्रांनी जेजू कसो जल्मालो म्हूण सांगूंक पळयलें हांव हांगा एक बरो शब्द म्हणटा इंग्लिशान सांगता ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग द इन्कार्नेशन हे शब्द तुमकां समजतात देवशास्त्राचे शब्द हे आनी सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा ताचे क्रिब करता आसतना जेजू कसो जल्मालो म्हूण म्हाका गरज ना देव कसो मनीस जालो आनी कोणा खातीर तो मनीस जालो तें म्हाका कळल्यार पुरो देव कसो मनीस जालो आनी कोणा खातीर तो मनीस जालो म्हूण समजल्यार पुरो भाव भयणीनो हेंचो सवाल हांव तुमकां विचारता आज जेजू मनीस जाला या तुमच्या खातीर आमच्या खातीर म्हजे खातीर मनीस जाता म्हूण आमी वळखून घेता उंगी म्हूण आमी वळखून घेता उंगी न्हिदेन पडल्यात सांजेची आतां 8:15 जाली मात्र जेजू आतां आमच्या मदें ह्या समुदायान तें रूप घेता हाका लागून आनी एका संताचो हांव दाखलो दिवंक सोदतां सांत आगुस्तीन 4थ्या शतमानांत तो आसतना ह्या फेस्ताचो नतालीस सोलीस इनविक्टी म्हणटा आमी त्या काळार त्या भोंवतणीच्या परिसरांत आईच्या दिसा सूर्यो देव म्हणून तांचे आसले चिंतप आसले ताची परब करतले कित्याक डिसेंबराचो काळवो आमकां हांगा ती थोडे हिंव आसा पूण त्या गांवांनी पाश्चात्य गांवांनी थंडेचो भयंकर थंडेचो दीस हे थंड आनी हाच्या मदें सूर्यो उदेलो म्हणटाना थंड पयस सरता न्ही देखून सूर्या देवाची पुजा ते करताले आनी आगुस्तीन त्या वेळार मदें कितें म्हणटा
आम्ही या सूर्याच्या बदलाक अपूर्बायची उतरां पळया. भावंडानो, आई सोदीस आम्ही संभ्रम करया आईच्या नातालांच्या फेस्ता दिसा. उदेल्ल्या सूर्या खातीर न्हय, कित्याक खरी एक दीस सूर्य उदेता. बगार जाणे आई सोदीस रसला तो सूर्य जाता ताच्या खातीर. उदेल्ल्या सूर्या खातीर न्हय. पळया हें चिंतप सारकें मोतीक वरा. सूर्य हर एक दीस उदेता. आज तो उदेलो म्हणून हांवें संभ्रम करीत सांजेर बुडता. आमी खंयचेय नोमिने विज्ञाना प्रकार घेया. पूण आमी संभ्रम करचो जाणे या सूर्याक रसला ताका. सूर्यांचो सूर्य म्हणून आईच्या दिसा या डिसेंबराच्या 25 तारखेक आगोस्तिनान या ताच्या सांगता पवित्र सभेन हे फेस्त आमकां दिलें जेजूच्या जल्माचें. आनी आगोस्तिनांच म्हणटा हातूं सुरवेर भाव भयणीनो परत्यान सांगूंक सांगता. ह्या नातालांच्या फेस्ता दिसा जेजूच्या जल्माचें स्मरण न्हय, हें फेस्त घडता आसतना तांणी ह्या नातालांच्या दिसा उगडास करचें आसलें कित्याचें जाणा? पास्क परबेची. पास्क परबा आज परत्यान संभ्रमताले ते ह्या नातालांच्या दिसा. आनी 3 दिसांची तयारी ते करताले. तांणी ताचे सांगता हेर दीस तांणी कुडसिले ते आतां आमकां आदवेंत दीस जावन आयल्यात. आणि त्या वेळार तर्क चलता ह्या देवशास्त्रामध्ये आम्ही स्मरण करचें की या आज आमच्या मध्ये जल्मूच्या देवाक संभ्रमचें. आणि लेयो म्हणटा ना, आमी हो संभ्रम करता आसतना भावार्थ्या मध्ये जेजू आज मनुष्या रूप घेता. आणि या संदर्भार आतानासी वचून सांगली उतरां, अपूर्बायची उतरां, देव आमच्या सारको जालो आमकां ताच्या सारक्याची करच्याक. नांतर जाले जेजूच्या ह्या मिस्तराक अर्थ आसतो ना. भाव भयणीनो, हांवें आईच्या ह्या शर्मा वेळार फकत राज जावं मात्र तुमच्या मुखार दवरलें. म्हाका तुमकां कसो अनुभव करूंक जाय म्हूण सांगूंक नाका. कसो अनुभव करूंक जाय म्हूण सांगूंक नाका. कित्याक गी हांवें ल्हानपणांत आयकल्ली एक तेनाली रामाची काणी हांगा मोतीक येता. ताणेंच बरयल्ली गी कितें म्हूण हांव नेना. हांव हांगा खबर करता ही काणी सांगून. उपरांत 1 मिनटाचो वेळ दिता. तुमी कितें करूंक जाय म्हणलें हांव विचारता. रायान खंय सांगलें गी आसल्या सगळ्यां मदल्या अपूर्बायच्या सोबीतशा भुरग्याक हांगा हाड म्हणून. सगळ्यांनी सोबीत आसली भुरगीं हाडली. आनी रिमाणे राय राखून रावलो. आतां वो शाणो मनीस न्हय, वो कसल्या भुरग्याक हाडटा पळया. आनी निमाणे हो हाडता एका भुरग्याक, कुरुपी भुरग्याक. सड्ड रूप नातलें. आनी राया मुखार म्हणटा हें अपूर्बायेचें भुरगें. रायाक राग आयलो. ह्या कुरुपी भुरग्याक तूं अपूर्बायेचें भुरगें म्हूण कशें म्हणटाय? जाप जाणान न्ही तुमी? जाप जाणान तो म्हणटा हें भुरगें म्हजें भुरगें. एका आवय बापायक तांचें भुरगें कुरुपी जायना. तांचें भुरगें केदींच कुरुपी जायना. कितलींय सोबीत भुरगीं आसूं तांचें भुरगें सगळ्यांच्या सोबीत भुरगें. ह्या घडये जाता जाल्यार तुमच्या उस्क्यार, तुमच्या हातांनी, तुमच्या काळजान, तुमच्या मनांत जेजूक घेतात की तो तुमचो, आमचो, म्हजो. आनी जर तर तो तुजो संतोष आटापूंक जायना. तुवें म्हजें भुरगें इतलें सोबीत म्हूण तुका पुगान तुका पुरो पडना. कित्याक तें तुजें भुरगें, तुजो भुरगो. हो जल्मल्लो जेजू तुजो. एक घडीभर 1 मिनटाक नियाळ करा. हो जेजू तुजे थंय तुज्या काळजांत ह्या घडये जल्माला. ताका कशें आटपताय, ताका कशें भोगताय, ताका कशीं गाणां गायताय, सक्कट तुका सोडुल्लें.
मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आता आमी भवार्थाची उसारणी करतले हांव. त्या पासून ही भवार्थाची उसारणी करता आसतना क्रिस्ताची जल्माचे ती मिस्तर आमी नियाळता आसतना थोडो वेळ आमी मौन सांबाळूंक आसा. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समवलो आनी तो मनीस जालो म्हणली ही उतरां उसरलेले उपरांत थोडो वेळ आमी मौन सांबाळया. त्रिएक देवा थंय आमचो भवार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता तुझ्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समवलो ओंकार मरियेंतान जल्मलो. थोडो वेळ मौन रावया. पोन्स पिलाताकान ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उज्या कुशीन बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुवी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. क्रिस्त आमच्या काळजांनी तो जल्मोन येवंक जाय. आनी जेन्ना क्रिस्त आमच्या काळजांनी जल्मोन येता तो आमकां खरो संतोष दिवंक शकता. खरी शांती आमच्या काळजांनी तो घालूंक शकता. तर क्रिस्ताचो संतोष आनी क्रिस्ताची शांती आमच्या समेस्ताच्या काळजांनी रास करूं म्हणून मागून आमच्या काळजांत आसची ते अत्रेग आनी मागणी आतां बापा थंय उबारया. मोगाळा बापा, मागता आमी पाप साहेब, बिस्प, सर याजक आनी धार्मीक भावां भयणी पासून तांकां भवार्थान तीर कर. तोच भवार्थ तांणी परगट करन आमची पवित्र सभा भवार्थाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, मागता आमी सगळ्या संवसारार शांती समाधान हाडूंक आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या सर्व राजकी फुडाऱ्यां पासून तांणी सर्व आनी निस्वार्थी मनोभावान तांच्या परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी सगळ्यांनी सत आनी नितीचें आडाळतें चलोवंक तांकां उदार मोण दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, मागता आमी सगळ्या संवसारार तुका साक्षी जावन जिवच्या सर क्रिस्ती कुटुंबा पासून सर कुटुंबांनी मागण्या मुखांतर भवार्थाचें देणें जोडून घेवन कुटुंबा मरिपात तो भवार्थ हेरांक प्रसार करन आमची कुटुंबा पवित्र आत्म्याची बिडारांक जायशें कर म्हूण मागता. मोगाळा बाप्पा, मागता आमी तुज्या राजाची बरी खबर परगट करूंक घर गांवसून विविध गांवांनी वावुरच्या सर मिशनरां पासून तुंस जातूंचो भद्रती आनी आसरो बावडता खातीर तांकां कश्ट दोग दोनी भोगोंक मेळटना तांणी धैर्यान तुका साक्ष दिवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तांकां दी म्हूण मागता. मोगाळा
बापा मागता आमी सर आमच्या दानी आनी हिताचिंता पासून तांकां तूं तुज्या शुभम देण्यानी बोर विविध रितींनी तांच्या त्याग आनी साक्रिपता मुखांत आमच्या गरजांक कुमो करच्या सुमेस्तांक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता घडीभर मौन रावया आमच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबाच्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या गरजां पासत आनी समाजाच्या इतर गरजां पासत आमी मागया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात ह्या संवसारी मनशा कुळांतय आनी आम्हा सर्वांतय ती सर्गींची शांती आनी संतोष स्थापीत करूंक तुवें खुशी वेली. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासत आमी तुका दिन वाजताना आमी उबारलेली ही मागणी तूं स्वीकार कर आनी आम्हा सोमेस्तांनी सर्गींचो संतोष आनी शांती आम्हा सोमेस्तांच्या काळजांनी बगोवन त्याच संतोषाचे आनी शांतीचे दूत आमी जावच्याक आमकां तुजो आदार लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब आमच्या सोडवणेचो आरंभ म्हूण तूं आमकां दाखयताय. देखून व्हडा उर्बेन आनी काळजाच्या संतोशान ही जागरणेची राती पाळोवंक आमकां कृपा दी.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस चलो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूंक आमची काळजां देखून आता देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता Ovi darbaraso सर्वेस्पोर तूं सर्गानी सोमसा भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय असल्या दिनवाशे काळजान पो दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी सलय अख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पासोत पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासोत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासोत सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर आमकां आमचो भावार्थ आमची भक्ती तूं वळखताय सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वास्ती आनी तरान आमकां सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पीत हांव अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच औंकार मोरयेक भक्तीन वंदिता अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमी भाग्यवंत मोरयेक आपले औंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडवणदाराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र आनी त्या मोरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या देवाचे सदांच औंकार मोरयेक भक्तीन वंदिता त्याच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रूक आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुवांव तोमास जाकोब फिलिप बार्तोलोम्यो मातेव सिमाव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेन्स क्रिसोगन जुवांव आनी पावलो कॉस्म आनी दामियाव ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी
बाबा तुझ्या माणयाऱ्यांची आनी ह्या सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या कॅस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचले. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बाबा आम्ही तुझे मान्यारी आनी तुजी परसा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडणेचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली जो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी, बावर्ताच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. त्याच परी हे बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्पराम आमच्या मेल्ल्यांची काकूळट कर. बावर्ताची मोर आसोनू ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विश्ववंत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा समेस्तांक तुजे अगणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पदकां मुगोस आनी जुआंव, स्टेफन, मातियास, बार्नबास, इनास, अलेक्झांडर, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, परपेत,
आगता, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया ह्या तुझ्या दंदूतांच्या आणि रक्षसाक्षींच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जाम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रोसन जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटोवन दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां देर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां काडण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. क्रिस्त आमचे थंय जल्मला आनी ताची शांती आमच्या काळजांनी तो भरता. तीच शांती आतां एकामेका लागीं आमी वांटून घेवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमच्या काळजांनी जल्मोन येवन ताच्यासे संतोषान आनी शांतेन भरता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभलेली आमी सर्वां सुभागी. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
कायान जल्माल्या बाळकात नमान संसारांत समाधान देवानी मनशाक संदान राष्ट्रां उठान संतोषान अंतराळ फाक्या प्रकाशान काया आजा सांगाता बेतलेमा क्रिस्ता जनात आयते दूताचे गायन जल्माल्या रायाक नमान आयते दूताचे गायन जल्माल्या रायाक नमान नमान शांती कुवरान नमान नीती समजिरा उस्वाल जिवितातारा परसळच्या सडवोंदारा राष्ट्रां उठा संतोषान अंतराळ फाकला प्रकाशान गाव्या आजा सांगाता बेतलेमा क्रिस्ता जनान आयते दूताचे गायन जल्माल्या रायाक नमान आयते दूताचे गायन जल्माल्या रायाक नमान प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताचो जल्म आज आम्ही संभ्रमताव आणि ह्या दबाजेक परबे समयार ताणे आपल्या जल्मान घेतलेले मांस आणि रगत आमचे खाण आणि पिवण कशें आमी सेवला ह्या खाणा पिवणा वरवीं ताच्या दैवीक जिवितांत आमकां अदीक अदीक वाडय म्हण मागताव त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी दया करून बसा मोगाळ भाव भयणीनो आमी समेस्तांनी जेजू बाळकाची परब दाबाजीक तरान आमी आचरसिली ह्या जेजू बाळकाच्या पुण्यक्षेत्राच्या देगेक एक सांजुजेचें कॉवेंत आसा ह्या कॉवेंतांत आमी 30 आनी 9 फ्राद आसा तांच्या पैकी 22 जण ब्रदर्स तांच्या 13 वर्सांच्या शिकपांत निमाणे 4 वर्सांचे शिकप हांगासर ते संपयतात ताच्या उपरांत तांकां याजकी दिक्षा मेळटा आमी समेस्त तुमकां आनी ऑनलायनीचेर आमचे मिसांत पात्र घेतिल्ल्या खातीर आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबाची घरां आसात पोरगमांत आसात तांकां समेस्तांक आमी हे नतले पस्ताचे उल्हास पटयता तेंचो समाधान तीच शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांनी वस्ती जावं दी आनी आमी जावया क्रिस्ताची हातेरां ताची शांती रांक वांटून दिवं तुमकां समेस्तांक मेरी क्रिसमस हॅपी क्रिसमस Thank you, Father. Wish you the same. मोगाच्यानो फाल्यां सकाळीं एकच मीस आसतलें फाल्यांचो दीस आयताराचो दीस
सकाळी 7:30 वरार मात्र एक मीस आसतलें. आमच्या मुखल्या कुशीन आल्तारीच्या मुखल्या कुशीन आमच्या ब्रदर्सांनी 10 दिसांचो वावर काडून एक बरें क्रिब्ब केला, गर्दाणचो गोठो केला. मीस जाल्ले उपरांत आज वा मुखल्या दिसांनी तुमी थंयसर वचून एक भेट दिवची. आमच्या ह्या वाठारांत जायती डेकोरेशनां जाल्यांत, कित्याक येवच्या थोडेच दिसांनी जेजू बाळकाचें फेस्त आमी आचरण करता आनी हे सर्व डेकोरेशन जायतो वावर आनी मेहनत गेल्या बाळक जेजूच्या सर कुटुंबाच्या सांद्यांनी सर कुटुंबाच्या सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन आयचे मिसाचे बलिदाना वेळार मधुर ताळ्यान आम्हा सर्वांक मिसांत भोव वर्ते रितीर वांटो घेवंक आमकां कुमक केल्या. सर्व आमच्या कोयराच्या सांद्यांक देव बरें करूं. तांकां तरबेती दिल्ल्या ब्रदर्सांक आनी सर्व सांद्यांक देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. डिसेंबराची 31 तारीख वर्सा सोनी मांडो दीस आनी तशेंच डिसेंबराच्या जानेवारीच्या 1 तारखेचे देव मायेचे फेस्त आमी आचरण करता. त्या दीस मिसाची वेळावळ ह्या रितीर आसा. सांजेर 7 वरार आज प्रारंभ जाल्ले वरी अर्द घंटो आराधन आसतले आनी ताजे उपरांत 7:30 वरार मिसाचे बलिदान प्रारंभ जातले. जानेवारीची 1 तारीख आयतार आनी 9 वर्स आमी प्रारंभ करता. भोव संतोष खंडीत जावन जायते बरो संतोष आनी बरे हॅपी पार्टीज पुरो आसतल्यो आमी चिंता. बरें, वायट कांयच ना. पूण तुमच्या सर्व लागीं एक विनंती, ह्या वर्सा नवो वर्स आयतारा प्रारंभ जाता आनी ह्या दीस आमच्या ह्या देव मंदिरांत सांजेर 1 तारखेर सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत आराधन, मीस, मागण्यावधी, प्रेज एंड वर्शीप हे आमी आसा केला. 9 वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना देवाचो आदार आमी मागया, देवाची कृपा आमी मागया. कित्याक ह्या येवच्या वर्सा जायती आमची प्लॅनां आसात. थोड्यांच्या घरा काजार जावंक आसा, तो उल्हास. थोड्यांक सैरीक जाय जाय, थोड्यांक बरें काम मेळा जाय, थोड्यांक बरें एक घर बांदूंक जाय, कुडीची भलायकी बरी जावंक जाय. जायती आलोचना आमच्या मतींत आसात आनी जायत्यो आशा आसात. 9 वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना त्या देखून पयलो दीस 9 वर्साचो पयलो दीस सांजेची 4 वरां हांगासर देव मंदिरांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखार आमी खरसिया, ताजो आदार आनी कृपा मागून घेवया. हे सगळे आराधन आनी सर्व हांवूच आनी म्हजें टीम चलोवन व्हरतलें. तुमकां सर्वांक बरी रात मागता. तशेंच मिसान पाटी येता आसतना चलोवन कोण आयल्यान तांणी प्रथम जावन चलोवन वचचें. व्हेकलार आयल्यांनी इल्लें रावचें, नाजाल्यार सकाळीं एकच पुटींग गेल्यार आमी आस्पत्रेक वचचें पडटलें. त्या देखून व्हेकलार आयल्यांनी इल्लो वेळ रावचें. चलोवन येतल्यांक पयले वाट सोडची आनी सर्वांनी शाबितायेन आमच्या घरा येचें आनी क्रिस्मसाचें तो संतोष आमी आमच्या कुटुंबा सांगात आचरण करचो. सर उबी रावया. मीस जावन घरा येता आसतना तुमी बसून आसली ती बसका चेअर्स दया करून रुखाच्या पोंदाक मांडून दवरची. आमकां एकठांय करूंक सलीस जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. नाताला फेस्ताचे दाबाजीक आशीर्वाद जोडून घेवच्याक आमच्या तकल्यो आमी बागोवया. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो. ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात्र परजळीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उसवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरो आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारा मदलो एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिव आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर पोदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो
आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सगळे सदा आसो. वसून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. Bapaची आणि पुत्राची पवित्र